मांद्रेच्या जाणटे बायलेचेर गाडी घालून पळ काडपी त्या दिल्लीकार दीपन बत्रा हाका पुलीस खासगी गाडयेन घालून व्हरता आसतना थळाव्यांनी आडयलो। एका निष्पाप गरीब जाणटेले गाडी घालून निर्दयी हत्या करपी आरोपीक पुलीस एसी गाडयेन बसून स्पेशल ट्रीटमेंट दिता हे पळोवन थळावे तिडकले। मरण पाविल्ल्या गांवचे जाणटे बायलेक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर थळावे पुलीस स्टेशनाचेर एकठांय जाल्ले। मांद्रे पुलीस थळाव्यांक सोडून भायल्या लोकांक न्याय दिवपाक आसात काय म्हणून थळावे विचारतात। एक्युजाक खंयच्या तरी एका खाजगी गाडयेन व्हरता आनी ही गाडयेक इन्शुरन्सूय ना म्हणटा आनी ही गाडी फिल्मिंग ही चलता। स्थानीक एखादो जर युवक आसा ही अशी गाडी जाल्यार ताका भरपूर तालाव दिता, हे गाडयेक कित्याक ना तालाव? आनी एक्युजाक अशा खाजगी गाडयेन व्हरो येता, VIP सर्वीस ताका दिवं येता। संशयित जो आसता त्या संशयिताक पुलिसाच्या गाडयेन व्हरपाची तरतूद आसा। जी गाडी जेका ड्रायव्हर असता, इन्शुरन्स असता आणि सगळी व्यवस्था असता, ती गाडी PI घेऊन गेला, ताका लागून ताका आम्ही ह्या गाडयेन व्हरता। आमच्या ह्या स्थानिक ग्रामस्थांनी हांगा विचार फटाफट हे केली जाल्यार ही गाडी इन्शुरन्स नसलेली गाडी आसा, दुसरी फिल्मिंग केला तिका। कायद्याची सुव्यवस्था खंय तरी बिगाडली अशी तुमकां दिसता ह्या गोंयांत? सर आम्ही आमच्या गावाचो विचार जर करत मांद्रे मतदारसंघाचो किंवा आनी करपाक तांकां धारिश्ट येता खंयच्यान आणि कोणाच्या जीवाचेर हे करतात। आम्ही कितें सामकी कसपटा समान लोक, आमकां किंमत ना। PIक जाप विचारपाक येयल्ले की कितें चल्ला हो स्टेटस केसीचो कितें आहा तो, तेन्ना आमी पळयता जाल्यार एक जो क्रिमिनल जो आसा पळय एक्यूज ताका VIP ट्रिटमेंट आनी जी कार जी तुमी पळयताय पळय प्रायवेट, तर तुमी आतां जे रिपोर्टरान न्यूज नोट केल्यार ती कारीक म्हाका दिसता इन्शुरन्स आसा वा ना ते तुमकां दिता म्हणून सांगला PSन। तशेंच ती गाडी पळय फिल्मिंग आसा। सो हे सगळ्या प्रकारात आमी जर फाटल्या 2 म्हयन्याच्या कालावधीन जर पळोवपाक गेल्यार मांद्रे जी पुलीस स्टेशन आसा ती काम करता, ती लोकांक लागून आसा काय ह्या दिल्लीवाल्याक लागून आसा, हो प्रश्न जावन आसा। आमी जे बॉब मारता परतून लोकांक आमी सांगतात की हे जे पुलीस स्टेशन जाला पळय ते आमकां दिसता की हे क्रायम खंय तरी स्टॉप जातलो आनी आमचो जो मांद्र्याची जी जनता आसा, मांद्र्याचो लोक आहा तो सुशेगाद रावतलो, क्रायम जावचे ना। जर कायदो हातीन घेवपाक जाय जाल्यार ही गाडी सुद्दां हांगा उरची नासली। आनी आमचो जो संयम जो आसा, जे आमी थंडपणान हांगा वागता पळय तेचो एक पुरेपूर फायदो घेतलेलो आसा। हे वर्मा शर्मांक जी हे आमचे गोंयचे डिपार्टमेंट जे आसा, खास करून हे आमचे पुलीस स्टेशन तांकां एक सपोर्ट करता पळय, हे आमी खोपोवन हेचे फुडें घेवचे ना। ही एक सुरवात, ही बारीकशी ही गोष्ट आसा। आयज आमी येवन प्रश्न विचारपाक येयले। ते आमचे बाबुड्याचो ते आमचे मांद्रेन दुनशेर घाल तुम्ही सगळीं जाणां कितें जालां, कितें घडलां पळय ते 21 तारखेर। ही आमची आवय आडसरान येवन उदक जावन आपल्याला धंदो करताली, ती बसताली बावडे वाटे खंय। हे आमचे मारिया फेर्नांडीस ही मर्डर पळय केल्या, ही हे न्हू ही केस हे न्हू ही मर्डर केस सर, हे तुमी हेचेर एक्शन घेवचें। हेनी जो एक्सिडंट केल्लो आहा तो पर्पजली एक्सिडंट केल्लो आहा, मर्डर केल्लो आहा तेणी, आनी तेका तेच्या तोंडार मात सुद्दां हें ना, म्हणजे तेका वायट सुद्दां ना असो तेचो चेहरो बघितलो जाल्यार दिसता। तेका कसलें टेन्शनच ना। आनी असले हांकां न्हू हे जे आसात ते हे अशें वायट कृत्य केल्यार तेका भरपूर अशी शिक्षा जावंक जाय आनी कठोर शिक्षा जावंक जाय तेका। मांद्रेच्या निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।